येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पणजे शार आनी वाठारांतली येरादारी कशीच पडना जाग्यार. प्रवाशां बरोबर येरादारी पोलिसांकय घाम. प्रवाशांचे मानगुटेर बसल्यात अटल आनी स्मार्ट प्रकल्प. मिनटाचो प्रवास जावन रावला वराभराचो. भारतात दिसपट्ट्या कोविड दुयेंतींनी 46% वाढ. 24 वरांत 4,435 नवे संसर्ग. सांगता भलायकी मंत्रालयाची बुधवारची आंकडेवारी. गोंयांतय काल मेळ्ळे 169 दुयेंती. गोंयांत 7 आनी 8 एप्रिलाक कांय वाठारांनी पावस आनी गडगडाची शक्यताय. पावसाक लागून उष्णतायेंतल्यान मेळटली कांय प्रमाणांत सुटका. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयची राजधानी पणजी आनी देगी कुशीच्या वाठारांतली येरादारी कशीच जाग्यार पडपाचें नांव घेना. येरादारीची गचमुड्डी प्रवास करतल्यांक घाम काडटा आनी तेच बरोबर ट्रॅफिक पोलिसांकय. हायटेक अटल सेतूची दुरुस्ती आनी स्मार्ट सिटीचें काम ह्यो 2 गजाली सद्याक राक्षस जावन पणजेकाराचे मानगुटेर बसल्यात. सरकारी यंत्रणेक आयज ताची गंभीर दखल घेवची पडली. अटल सेतू या हायटेक पुलाक जोर आयला. ताजे ट्रीटमेंट चल्ला. दुसरे वाटेन म्हातारी जाल्ली पणजे स्मार्ट करपाच्या वावराक थळावो आमदार आनी मेयर लागला. पूण दोनूय प्रकल्पात नियोजन नासले. आतांय ना. हाची देख मात लोकांक सद्दां पळोवपाक मेळटा. रेड्या पाड्याच्या झुजात झाडां झोपांचो काळ म्हणटा तशें प्रवाशांचें जाला. बुधवारा बस सर्कला कडेन लोकांच्यो कसरती पळोवपाक कलेक्टर, ट्राफिक SP, PI, PWD ऑफिसर अशी बरीच मोठी फौज दिश्टी पडली. तुम्ही हिंगा पळयता हो पळय मेन कॉज कितें पळय जावंक शकता पळय. व्हेरी इजी हो तर कॉर्नर रिपेर केल्लो. हो कॉर्नर तर सारको केल्लो. हिंगा ट्रॅफिक आनी कितली इजी फ्लोट जातली आहली. पर्वरे पेट्रोल पंपा कडल्यान ते पर्वरे पुला आयल्या सर्कला मेरेनची वाट 2 मिनटांची. पूण बुधवारा 2 मिनटांचो प्रवास 50 मिनटांचो जालो. अर्थातच नियोजन शून्य सरकारी यंत्रणा आनी वेळा आदी आयिल्ल्या अटल सेतूच्या कामाक लागून. एकाच वर्सा भितर पुलान आपले खावपाचे दात दाखोवपाक सुरवात केले. तेन्नाच्यान जे त्रास लोक सोंसतात ते अजूनय नॉन स्टॉप चालू आसात. पळयात गोगलगायचे गतीत घडिल्ल्या प्रवाशांची झलक. ट्राफिक पुलीस ना म्हणपाक पर्वरे हावसिंग कॉलनीतल्या जंक्शना कडेन आसले, जंय येरादारीचे 3 फ्लो एकठांय जातात. पूण दोग जाण ते सुवातेर आसूनय तांकांय घाम आयिल्लो. कुशीक रस्त्या कुशीक उबे रावन ते वाहन चलोवप्यांच्यो सरकशी पळयताले. जाल्यार पुला पोंच्यान हावसिंग कॉलनीतल्यान पर्वरेच्यान येवपी गाडयो जाय तश्यो एकामेकाक क्रॉस करताल्यो. कोण फुटपाथी वयल्यान रायडिंग करताले. आनी हो बांबोळे मेरशे मजगतीचो ट्राफिक जॅम. हांगाय अर्दवर लोक आडकून पडले. खास करून भुरग्यांक परीक्षा दिवपाक जे त्रास काडचे पडटात ताजेर उलयता आपाचो ॲडव्होकेट अमित पालेकार. आज जर पर्वरीच्यान तुका JMC तो कंपाऊंड आसा कुडका, ज्या जाग्यार स्कुलां आसा थंय वतलो जाल्यार 1.5 वर लागता. आज जर सकाळी स्कुलाक वता, एग्जाम आन्सर करपाक वता आनी परत वता, त्या भुरग्यांची परिस्थिती कितें जाल्या आसतली म्हाका दिसता हे जर सरकाराक कळपाक जाय जाल्यार सरकार, CM, PWD मिनिस्टर आनी सगळे जे कोण कोण ह्या गॉड बंगालान इनवॉल्ड आसा तांणी स्वता स्कुटरीर बसून ही प्रत्येक जाग्याचेर ट्रॅव्हल करपाक जाय. थंयच्यान मिरामारूच यात जाय जाल्यार हांव हेल्मेट घालून फाटल्यान बस म्हजे बरोबर.
हांव तुका व्हरतां पीक टायमार तुका कळटलें गोंयकारांची परिस्थिती कितें जाली. आयज तो बाबडो भुरगो आज एक वर देड वर पिड्ड्यार करता आनी G20 समीट म्हणून ज्या तरेन तुमी हांगा लिपस्टीक लायल्या रस्त्यांक पळय, इट इज एब्सोल्युटली रॉंग. पाप लागतलो तुमकां आनी लागपाकय जाय. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीज, शिवानी सांगेलकार, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. घरपट्टी आणि कोयर वसुली फी वाडोवपाच्या प्रस्तावा आड मडगांवकार आणि मडगांवच्या शॅडो कावन्सिलान निषेध उक्तायला. नागरी संस्थेन आपल्या वाठारांतल्या मुल्यांकन केल्ल्या जाग्या खातीर फी वाडोवपाची थारायल्या. 2016 वर्सा सावन हो प्रश्न मांडपाचे आमी यत्न केल्यात, तरी प्रतिनिधीक कारवाय करपाक अपेस आयला अशें कुतिनोन सांगले. येणावळीचे नवे स्त्रोत सोदचे परस दर खेपे निधी उणो पडटा तेन्ना निश्ठावान करदात्यांचेर भार घालप परिशद पसंत करता. कायदेशीर रितीन थारायिल्ल्या जाग्यार आनी निश्ठावान करदात्यांक अतिरिक्त अर्थीक भार लादपाक विरोध करचो असो उलो कुतिनोन मडगांवच्या लोकांक मारला. लोकांनी ह्या भेदभावाच्या आड उबे रावपाचो वेळ आयला अशेंय ताणें मुखार सांगले. गव्हर्मेंटान ते नोटिफिकेशन धाडले आमकां बायलॉज इम्प्लिमेंट करा म्हण. गव्हर्मेंटान म्युन्सिपालिटीक हेवूय नोटिफिकेशन धाडला, हेवूय सर्क्युलर धाडला की अनएसएस प्रिमायसीस आहा ते एसएस करचे म्हण. तो सर्क्युलर कित्याक इम्प्लिमेंट करना तुमी? हो एकूच दिसती पडटा तुमकां? तो पयलीं करा न्ही. ऑलरेडी ताच्या पयलीं येयल्लो आहा, 1 वर्स मागीर जालें हो सर्क्युलर येयलें जालें अनएसएस प्रिमायसीस आहा ते एसएस करा म्हण. पूण तें करपाक तुमकां येना, गट्स येना. आमी सहन करून घेवपा ना. एक टायमार आमकां सिवील डिसओबिडियन्स मुवमेंट एक स्टार्ट करपा पडटलो मडगांव. हे इनजस्टीस जाता त्या कारणान आमी हे शिटकावणी दिवपाक सोदतात म्युन्सिपालिटीक आनी जे लिडर्स हे म्युन्सिपालिटी कावंटर हे करता तांकांय बी एक शिटकावणी दिवपाक सोदता. See, I agree with Savio totally. It is not fair, no? We are being charged so much, and there are people very close to me also who are not paying properly full this, and only half the old rent maybe, old tax maybe they are paying, not the SS1, new SS1. That should be done, no? Why are we only suffering, some of us? जे पुऱ्यान हो दिगंबर काम ते मडगांव आनी म्युन्सिपालिटी चलयता ते पुऱ्यान मडगांवकारां मडगांवचे सत्यानाश चुकपा पडटले. सत्यानाश पडटा. आयज पासून म्हाका दिसता कितें BJP म्युन्सिपालिटी जावन तरी म्युन्सिपालिटी चेंजीस जातले काय म्हूण, पूण आयज पुऱ्यान कांयच ना. तशीच आहा. आनी आयकपा येता नाका जाल्ले फायल पास करपाक पयशे कोण आनी कोण बरे ऑफिसर काम करतात तांकां काडटात, ते आपली काम करपाक दिना म्हूण आपलें सांगत ते मातशें काम करून तांकां काडटात. सो जे पुऱ्यान कितें ही म्युन्सिपालिटी दिगंबर आसतना आहली आयज पासून तेजेच अंडर आहा आनी सगळी तर काबार जाल्ली आनी हें पळय वाडटा. हितून आतां कितें हितून भितर हें ना, म्युन्सिपालिटीको फंड्स ना म्हणटकच ते ऑटोमॅटीक आतां ते हावस टॅक्स वाल्यान वाडयता थिंगा सॅनिटरी फीज लोकांची घालता, बर्डन घालता. हे स्टेट इंटॅक्ट पडेल आमी कोण फारीक करता कोण कायद्यान वता तेका चार्ज करप. आतां न्हू फकत साबियान सांगिल्लें ते भशेन जायतीं शॉपां जायतीं घरां एसएस केलें नाय आनी एसएस केल्लीं घरां थिंगा गार्बेज कलेक्ट करनाय. आमकडे एक शॉप आसलें हिंगा सेंट्रल बँक आहा थिंगा केन्ना गार्बेज कलेक्टर आयले ना, तरी सावन आमी सॅनिटेशन फीज फारीक करतात. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खणगांवकार आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पेडण्यां उदकाचो उणाव लोकांक बरोच सतायता. हर घर नल हर घर जलाच्या आधुनीक काळांत बऱ्याच वाठारांनी 4 दिसांनी एक फावट उदक मेळटा. भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान आपले पळोवणे वेळार मांद्रे आनी पेडण्याक उदका पुरवण करपी चांदेल उदक शुद्धीकरण येवजणेचे काम अभियंत्याक वेगान करपाक सांगलां. अरे ते हांव पळयता न्ही, तुका सांगला न्ही 13 MLDचे जे आतां तो सांगता पळय 2 MLD शॉर्ट हांव पळयता न्ही, ते म्हाका टायम दी. पूण उदक जर ट्रीट देखून फाल्यां जो प्लांट हांवें चालू केलो न्ही फाटल्यान लागून 15 दिसांनी चालू केलें म्हणलें ते उदक प्लांटाची कॅपॅसिटी आसतली, उदक पावपाची आमचे कडेन कॅपॅसिटी आसची ना, तेजेर तुमी उलोवपाक जाय. पूण पुराय परिस्थिती ल्हानसो धागो आसा जाका लागून पुराय प्रकल्पाक कळाव जावं येता.
उदक शुद्धीकरण प्रकल्पा खाला आशिल्लो प्लॉट विकसीत जावंक ना आनी हो प्लॉट नळांतल्यान वचपाक गरजेचो, पूण मालकांक नोकऱ्यो तशेंच लुकसाण भरपाय म्हणून पयशे जाय, जाका सरकाराक फावराद ना. आयकात. टोटल 24 पेडणे तालुक्यात टँक बांदतात. तितल्यो ऑलमोस्ट 10 आमी कंप्लीट केल्या. आमच्यो 4 चालू आसा, म्हणजे मे म्हयन्या म्हणल्यार ते 4 कंप्लीट जातल्यो. आमच्यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जे टँक आसा जाग्याची इशू आहा. आज दोगूय आमदाराक हांव सोडचो ना. दोगूय आमदार रिस्पॉन्सिबल, तशेंच सरपंच रिस्पॉन्सिबल. ताका हांवें सगळ्या सरपंचाक आपयला, पंच म्हणटा येताले येवं, कित्याक जे जे जाग्यार म्हाका प्रॉब्लम आसा हेणी म्हाका जागो दिलो. पयशे दिवपाचे जाग्याचे पयशे म्हाका काय गोवोरमेंटाक कांयच प्रॉब्लम ना. हे जर 9 टँक बांदल्यो, ह्यो सगळ्यो 24 जर हांवें बांदल्यो जाल्यार म्हाका हांगा उदक एक घराक मिनिमम 4 ते 5 वरां हांव दिवंक शकतलो. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. 2023-2024 वर्साचो 26,844.40 कोटींचो अर्थसंकल्प गोंय सरकारान सादर केलो. विधानसभेत शेत जमनी बिगर शेतकी हेतान विकपाक बंदी घालपी विधेयक पास जालें. आमदार कार्लोस फेरेरान शेतकी विधेयकाक तेंको दिलो अशी टिका आपान केल्या. काँग्रेस भाजपा बरोबर आपालिपा खेळून गोंयकाराक फटयता, आम आदमी पार्टीन आरोप केला. आमी जे सांगला तातूंत खंयच कोणाकूच डावट आसूंक जायना. काँग्रेसचे कितले आमदार निवडून आयिल्ले तितले कितले फुटले आनी कितले फुटपाचे आसा हे प्रत्येक इलेक्शना फाटल्यान जायत आसा. म्हाका दिसता गोंयकार परत परत फटवत आसा. काँग्रेस पार्टी तांकां खंय ना खंय तरी परत परत फटयत आसा. आनी एज इंडिविज्युअल्स जेन्ना MLA एका तरेन बिहेव करपाक लागता, एज इफ ही इज पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट, एज इफ ही इज मिसिंग पावर, तेन्ना आमच्या आमदाराची जबाबदारी जाता की गोंयकारांक ती गोष्ट दाखोवन दिवपाक जाय. आनी इफ यू रिवाइंड एंड यू वील हॅव द रेकॉर्ड्स ऑफ वॉट हॅपन्ड इन दी असेंब्ली वेन दीस बिल्स केम एंड which were hurriedly passed, जाल्यार तुमकां तो कंडक्ट दिसून येतलो. सगळ्यांनी ह्या बिलाक ओपोज केला. हाजें कारण इतलेंच की हे त्या तरेन बील हाडपाक सोदता. दे वॉन्ट टू ग्रॅब कोमदाद लँड्स. लँड एक्विजिशन एक्ट आसा, तुमकां खंयचोय जागो एक्वायर करपाचो कायद्यान तुमकां दिल्लें आसा. आय मीन एज अ लॉयर आय एम शुअर एंड a reported judgments lawyer, I am sure Carlos Bab knows about it, because I was 4 years younger to him in the profession, or 5 years younger to him in the profession, knows about it. So तेन्ना हे कायदो कित्याक हाडप अचानक? आनी ज्या सेरुला कोमदारीचो विशय हांगावडेन म्हणलो की आपूण ताजो पार्ट आसा, that is a perfect example of criminality where the matter went to high court आणि लोक अरेस्ट झाले. सो ताका भयंकर ज्ञान आसतलें ह्या गोष्टीचें. तो जर he says is गांवकार ऑफ कोमदाद ऑफ सेरुला, थंय कितले BJPचे लोक इन्वॉल्व आशिल्ले ते लोकांक खबर आसा. मॅटर जेन्ना हायकोर्टान गेले ती सगळी नांवांय उघड जाल्ली आसा. तेन्ना म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर आनी वेगळे उलोवपाची आमकां गरज ना. हे दोनूय कायदे ज्या तरेन घाई गडबडीन हाडल्यात, that is wrong. It is against democracy, democratic process. आणि जर तुमकां केन्नाच डिस्कशनूच जर करपाचें ना कायदे हाडटना लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन, जाल्यार म्हाका दिसता तुमीच करा कितें करपाचें तें. कित्याक आनी तें करूंक असेंब्लीन हाडटा आनी पास करपाक जाय. डेमोक्रेसी हरशी म्हणून तुमी गुंडाळ्यात. ही जी काँग्रेस पार्टी BJP बरोबर लुपा छपी खेळटा ते आमकां उपकारना. जशें सांगलें, फाटल्या 6 वर्सांनी आउट ऑफ 24 MLAs ऑफ काँग्रेस हॅव जॉइन्ड द BJP, आनी जशें आमच्या दोतोरान सांगलें, देर कुड बी मोर. सो देर इज नो लिमिट. लास्टाक एकूच सांगूंक सोदता, BJP जी पार्टी आसा, इट इज द मोस्ट करप्ट, इट इज द मोस्ट कम्युनल, इट इज द मोस्ट क्रिमिनल पार्टी. ही आमकां पार्टी गोंयानूय नाका आनी देशानूय नाका. क्वेश्चनूच येना न्ही. As per rule 136, I have done my duty. If I wouldn't have done it that day, I think the generation to come and all the youngsters of Goa would have questioned me. As per rule 136, you had the right to say and to question on the competency of the legislative assembly, and I have done that. And जर तर हांव रॉंग आशिल्लो, खंय तरी चुकलोलो, जाल्यार त्या बाबतींत तेजेर डिस्कशन चर्चा करपाक आशिल्ली. चर्चा जाता आशिल्ली. सो चर्चा जावंक ना तशें म्हणून दॅट मीन्स माय क्वेश्चन स्टँड्स. इट इज फेर इनफ. एंड एज पर आर्टिकल 652, जरी तरी फॉर द बेटरमेंट एंड द लार्जर पिक्चर, फॉर इम्प्रुवमेंट ऑफ द कुमदाज,
आनी हें सेशन चालू केल्लें. So that means we have done a wrong registration. I mean, in a wrong way we have gone ahead to get this amendment done. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि भक्तीपै बाळगी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसो. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बुधवारा सकाळी भलायकी मंत्रालयाच्या आंकडेवारी प्रमाण भारतात दिसपट्ट्या कोविड दुयेंतींत 46% वाढ जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 4,435 नवे संसर्ग जाले. मजगती गोंयांत काल 169 दुयेंती मेळ्ळे. एकूण दुयेंती 700 वयर पावल्यात. फाटल्या दिसांनी जायत्या राज्यांनी दिसपट्ट्या संसर्गाची वाढ जाल्या. देखीक सोमारा महाराष्ट्रात फाटल्या दिसा परस 186% चड दुयेंती मेळ्ळे. जाल्यार 711 जाणांची चांचणी पॉझिटिव्ह आयली. दुसरे वटेन दिल्लीत 521 नवे संसर्ग जाल्यात. कोविड दुयेंती नव्यान वाडिल्ल्यान केंद्र आनी राज्य सरकारांनी लोकांक सादुरतायेचो उलो मारला. भारताचे सरन्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड हांणी देशात कोविड दुयेंतींच्या वाडट्या आंकड्याची दखल घेत म्हटलें, सर्वोच्च न्यायालय व्हिडिओ कॉन्फरन्सेंतल्यान वकिलाची सुनावणी करपाक इच्छूक आसा. CJI आनी न्यायमुर्ती JB पार्डीवाला हांचो आस्पाव आशिल्ल्या खंडपीठान सांगलें. न्यायालय वकिलांक हायब्रीड पद्दतीन हाजीर रावपाची परवानगी दिवपाक इच्छूक आसा. मजगती गोंयांत दुयेंती वाडिल्ल्यान काल 169 दुयेंती सांपडले. एकूण आंकडो 700 वयर पावला. हॉस्पिटलांत दाखल जाल्ल्या दुयेंतींचो आंकडोय स्थिरपणान वाडत आसा. लोकांनी सादूर रावचें आनी कोविड-19चे नेम पाळचे असो उलो अधिकाऱ्यांनी मारला. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. नागवा पंचायत मैदानार GFA पहिल्या विभागी लीग मॅचीत कुठ्ठाळी विलेजर्सान YC मनोराचेर 4-1 अशी मात केली. 8व्या मिनटार फेर्नांडीसान जैतिवंता खातीर खातें खुल्लें आनी 5 मिनटां उपरांत आघाडी दुपेटीन केली. YC मनोरान S बार्बोसाच्या माध्यमांतल्यान आपलो एकूच गोल केलो. जाल्यार मनोराच्या संरक्षणांतल्यान आनीक 2 गोल जाले. पळयात मॅचींतले कांय खाशेलेपणां. गोवा 365 खातीर संदीप टुयेकर, सुभाशीश गोयेकार आनी ओमकार देशप्रभू. IMDच्या नव्या अदमासा प्रमाण गोंयांत 7 आनी 8 एप्रिलाक कांय वाठारांनी पावस आनी गडगडाची शक्यताय आसा. पावसाक लागून उष्णतायेंतल्यान कांय प्रमाणात सुटका मेळटली. चड उष्णताये उपरांत गोंयांत 7 एप्रिल सावन कांय प्रमाणात सुशेग मेळपाची शक्यताय आसा. IMDन राज्यांतल्या कांय थारावीक वाठारांनी गडगडू येता असो संकेत दिला. कांय सुवातांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. राज्यांतल्या चडशा वाठारांनी उष्णतायेंतल्यान कांय प्रमाणात थाकाय मेळटली. मजगती
फुडल्या 48 वरात तापमान 1 ते 2 अंश सेल्सियसान वाढून उपरांत स्थिर जावपाची शक्यताय आसा, पूण फाल्यां खूप गरम जातले. 7 आनी 8 तारखेक गडगड, कांय थारावीक वाठारांनी झडटलो पावस. तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाढ अपेक्षित. बिरेस्तारचे चडावत आनी उणे तापमान 33 ते 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धनियाक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.